गायज आम्ही आता फायनली मडगाव पावली सिंपल एनर्जीच्या शोरूमाकडे एपाय. सो गायज आपण हांव पावलेलो आसा आतां सिंपल वन पळोवपाक. ती 4 येतली तुका, डॅशाची तुका 110 येतली तुका. सर हांव अब्बू आणि मा येल्लेली अभी. कितें सांगता हय अब्बू कितें आपणाची लॅम्बो भवानी घेवन येतलो आम्ही बाबा माझ्या कितें धांवता रे बाबा ही गाडी. कशें आहा वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरे आसात. सो गायज आता आम्ही वयता कितें पळोवपाक सांग. ना जाग्यार आता आम्ही पळयतात नवी गाडी पळोवपाक इलेक्ट्रीक सिंपल एनर्जी घेवपाचें तर ना पूण तरी फोन येता कशी कितें आहा ती. कितें म्हणटात पळयलेली बरी न्हू. वास घेवन येता वास. ओलाचो तर बोला जाला. कितें म्हणटा हांव त्या खातीर आतां सिंपल पळोवंक वयता कशी कितें आसा ती. एका आवडटा नेव्यो नेव्यो गाडयो पळोवपाक वाज हाडटा हरशी. कितली सिग्नलां 1 2 3 आनी वयल्यान पावस येत जाल्यार पडली पाट वाज हयशेक. चड मजा येता ह्या रोडाचेर गाडी चलोवपाक गायज. आनी पळयात हो क्रॉस आसा खबर आसा, हांगासर न्हू केन्नाय पांयां पडोन वचात. हांव हांगासरल्यान वयता जाल्यार हॉर्न मारून वयता. सो गायज आता सारखी आमकां पावपाक आनी अर्दे वर उरला आनी आता आमी कितें क्रॉस केलो रे ह्यो नेवो ब्रीज. कितें नांव रे हेजें? जुवारी. हेजें नांव आहा वाप वाप. वाग न्हू जुवारी ब्रीज आमी क्रॉस केलो. खूब बरो आहा तो ब्रीज न्हू आमी. हय गाडया साडया न्हू बरो दिसता. हय आनी हांगासर ती न्हू कुल्ल्यो गावतात त्यो मोठ्यो मोठ्यो. ना 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 हांगा कुल्ल्यो गावना वाग गावता वाग. आम्ही वयता आसतना ते कुल्ल्यो व्हरता. बरें मरे पण कुल्ल्यो म्हटल्यार तोंड काळे केले. खावपाक बरो आसलो मरे. अरे स्लो चलय रे. अरे स्लो रे आमी. म्हाका भंय दिसता. हांवें चड थ्रॉटल ओडूंक ना पळय गाडयेचो, पण जे प्रमाणान गाडी धांवता पळय अप्रिलिया अनलिमिटेड सारकी. आनी रॉ पावर न्हू, कार्बोरेटर नॉट इंजेक्टर्स, फ्यूल इंजेक्टर न्हू. पळय मज्जा येता. सो भाइयों और बहनों, हम लोग पहुंच चुके हैं वन ऑफ द बेस्ट ईवी स्कूटर देखने के लिए, सिंपल एनर्जी. येस, फायनली इट्स इन गोवा. पावले आम्ही. चल या आता भितर. गायज आम्ही आता फायनली मडगाव पावली सिंपल एनर्जीच्या शोरूमाकडे एपाय. गेलो पयली तेका जाल्यार पाशेसूच ना दिसता. पळय गाडयो सिंपल एनर्जी. सो गायज आपण हांव पावलेलो आसा आतां सिंपल वन पळोवपाक. आनी ओलाचेर सगळे आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड करून पळयले. आतां हेजेर करून पळोवया. एज पर तुका 100% 99% चार्जिंग जाली न्ही, तुका 180 190 तुका रेंज येतली तुका. ओके. तशी एवरी ड्रायव्ह मोडसाठी तुका डिफरंट हें येता, तुका रेंज येता. रायडाची तुका 134 येतली तुका, डॅशाची तुका 110 येतली तुका, आनी सोनिकाची तुका 190 येतली. ओके ओके. तशी सो एका 2 बॅटरीज न्हू. हय एका पोर्टेबल. पळया एक पोर्टेबल आनी एक तुका इनबिल्ट येता. ही पोर्टेबल आहा तुका, हेजो सपोर्ट आहा तुका 50. हय. आनी हेजो मेन बॅटरीचो 1. आनी म्हाका एक सांग, ही एक्स्ट्रा बॅटरी बाय करूं शकता हांव? करपाक शकता. वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बॅटरी? 25,000. 25,000 एक्स्ट्रा. पप्पाय अवी आता टेस्ट ड्राईव्ह मारपाक वयता. सो गायज आता आम्ही मारता सिंपलाची टेस्ट ड्राईव्ह. पळोवया ह्यो कितें म्हणटा तो. एका तरी घेवकूच जाय दिसता.
चड बरी आहा. इनिशियल पावर चड बरो आसा आनी बॅटरी कॅपॅसिटी 5 किलोवॉट बॅटरी बेस्ट आसा, चड बरी आसा, टू गूड. सो गायज हांवें ओला चलयल्या आनी बरे सारके एक्स्ट्रीम लेवलाचेर टेस्ट पासून केल्लेली आसा. चायना गेल्लो आसा तुमकां खबर आसा, पूण हेजो फिलूच अलग आसा. एक गाडयेचो फील अलग, नॅक्स्ट लेवल आसा. 0 to 100 बीन सारकी चड क्वीक आहा गाडी सारकी, चड म्हणजे चड हिसपा भायर. चड बरी आहा, खरेंच बरी आहा. सो गायज कोणाक इंट्रस्टेड आहा न्हू गाडी घेवं शकता, बरी आहा गाडी. बट प्रायस मातशी चड आसा, रेंज चड आसा. 214 किलोमिटर इन सिंगल चार्ज आनी रेट आहा 1,81,000 अशें कितें तरी. सो गूड, नॉट बॅड, बट रेट मातशी चड आसा, पूण वर्थ आहा, सॉलीड आहा रेंज. कोण चड लॉंग रायड बीन मारता जाल्यार तांकां बरी आहा ही, बेस्ट. ही ओला तुमकां खबरूच आसा न्हू, ओलाचे हालीं खूब केसीस आसा, प्रॉब्लम्स आसा, गाडी सर्वीस सेंटरार अश्योच पडलेल्यो आसा. चड बरी आहा, टू गूड. हे पयला सोनिकाचेर ड्रायव्ह हय हय, बेस्ट आहा. ओला इन कंपॅरिजन ओला हेजो मातसो बरो आहा, पिकअप पिकअप चड बरो आहा. मोटर 0 to तर तुका 8.6 इनिशियल पिकअप चड बरो आहा हेजो. आनी इवन बॅटरी जो हे आहा न्ही तुका अरावंड तुका 5 kg वोल्ट्स. हा वय, 5 किलोवॉट बॅटरी. बाबा मजा, बरी व्हडली व्हडली मरे. हायेस्ट बॅटरी ही. आतां इवन तुका हेजी येवपाचें आहा कोण TVSची, पूण ती अरावंड तुका 2,20,000 पावतली. ती TVS X. हय सद्या ही आतां पण तेका तितली रेंज ना, रेंज ना तेका. रेंजीक आयच्या डेटीन ही दा नंबर 1. आनी एका कंपेर बीट आनी ओलाचे खूब केसीस रे, खूब सारके चड सारके. येते पळय मरे. पळय लास्ट पळय आतां थोडे ते उर पळय लावन वयता अशें. ओके, म्हाका मातशें हेजें हें दिता, कोटेशन कोटेशन दिता. कोटेशन जाय तो मुआ ही एक्स्ट्रा बॅटरी पॅक गेली पळय तेजे. सो पळय कलर्स, कलर आहा थिंगा, व्हायट, बायक आहा थिंगा रेड कलर, ब्लॅक आनी एक रेड कलर आसा खंय. डबल कलर जो येता ब्लॅक विथ रेड कलर. पळय तो रेड कलर. सो गायज आमी आयज मारलेलो आसा टेस्ट ड्रायव्ह सिंपल एनर्जी ओला, सॉरी. सो गायज आमी मारलेलो आसा आयज टेस्ट ड्रायव्ह इलेक्ट्रीक स्कुटरीचो. आतां हांव चिंत्ता कितें करूं पळय तें, आनी आमी हांगा रावल्या पळय आतां मारगांव आसा आमी. चिंत्ता खंय वयपाचें पळय तें भोंवपाक. पावस येता पळय, पावस पडो शकता आतां. खंय या गो आतां आमी भोंवपाक. सोदता मरे. हा गो पळय मॅप सोदता, मॅपार कितें मेळटा काय म्हणून पळयता पळय. फूल पावर सारकें. सो गायज आतां आमी पावली कोलवा बिचार. कोलवा बिचार पावली आमी न्हू. कितले रे हांगासर भिकणाकार. पावले साऊथ गोवा, कोलवा बीच. हय पळय कितली गर्दी आहा ती बिचार. हांगासर हांव अब्बू आनी माय येयल्लेली हवी. कितें सांगता. हय हे अब्बू कितें आपणाची लॅम्बो भवानी घेवन येयल्लो ती सायकल. आमी स्प्लेंडरीचेर येयल्ले. ती सायकल पडल्या ती घेवन. आमी स्प्लेंडर घेवन येयल्ली. म्हाजे अब्बू कडेन स्प्लेंडर आसली. तू म्हाका हाडूकूच ना ह्या वटेन केन्ना. तुज्या वांगडा फर्स्ट टायम येयला ह्या बिचार. पचको नाका. पचकय ना, खरें सांगता. कितले सकयल गेला रे उदीक. खूब न्हू वयता मरे. अरे बाबा माझ्या इतले सकयल तुवें कितें केल्यात कित्याक आवय हेका पळय काय बरो दिसला. हय वणको मारून. हय हय म्हाका विचारता ही जीप चलयतले काय खंय. ही लायफ गार्डांची जीप न्हू. मॅड को ती लायफ गार्डांची जीप मरे. कितेंचे कितें हांगा पळय कसलें उदीक व्हांवता ते. मदींच व्हाळ जाला.
कोल हा काय कितें ते हो पळय बाबू पळय काय बरो न्हाता हांगासर पळय कल्ले आहा पळय हांगा फूल पावर सारखे कोलवा बीच तू न्हायना गो तेज्या वांगडा तू ना मुगो कपडे हाडूंक ना कपडे हाडूंक ना म्हणजे अशेंच ना मुगो अशें ना आनी बशीन यो ती पळय म्हशी येता मेकाचेर चडटा वयर आतां आमी येयल्या मारगांव कोलवा बिचार वचपाक जाय करी हे पळय हांवें तुका सांगलेलें ब्लू ब्लू उदीक आसता थंय व्हर म्हणून ब्लू आता हे सर्फ एक्सल घालया आनी दिवया बालदेन एका ब्लू उदीक वायट कशें आहा कळ्ळें हा उदीक वायट कशें आहा हे उदकान लोक मुततात मेले हा तर पळोवया फुडें कितें करया पळोवया मेळटा कितें भोंवपाक आनी मागीर कितें खावपाचें आनी चलपाचें घरा मागीर हे पळय पळय कसले वयतात कावळे तो गायज म्हाज्या हांगासर कॅश पळय कसले आला ते भुतू कशे आनी ह्यो म्हाका सांगता तो उदकान वच आनी ना म्हणून हांवें कपडे हाडूंक ना काय ना आनी हांगा कितें ना हो म्हाका सांगता बरें आहा खंय न्हावपाक म्हाका ब्लू ब्लू उदीक सांगून हांगासर घेवन येयला हांगा ब्लू उदीकूच ना हे तर दुसऱ्याच कलराचें उदीक हांगासर आहा आनी हांगासर गायो कितल्यो आसा पळयात खूब गायो आसा आनी लोक पळयात हांगा कोलवा बिचार कितलो पळयात भरपूर लोक आहा अवी हांगासर खूब क्राउड न्हू नॉर्थ गोवा फुडें चल मुगो कशें दिसतलो हांव तुका त्या ब्लॉगान अवी हांगासर खूब क्राउड न्हू म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा आतां कोण वचना बिचांचेर नॉर्थ गोवा गो सावथ गोवा नॉर्थ गोवा म्हणजे आमच्या थंयसर कोण वचना दिसता सगळे हांगासरूच आसा म्हणून पळय मरे कितलो क्राउड आसा तो हांगासर खूब क्राउड आसा म्हाका दिसता पयलीं सगळे येताले ते नॉर्थ गोवा न्हावपाक बी वयताले न्हू फॉरेनर बी आतां सगळे सावथ गोवाक येता कित्याक की सावथ गोवा खूब बरो आसा आनी बिचीस बी हांगासर क्लीन आसा न्हू म्हणून म्हाका दिसता आमकांय वचोंक जाय काबो दे रामा बी जावं शकता ह्यो वरात ना म्हाका कितें करूं आतां सारकें न्हू बेगीन उठचें पडटलें कितले 70 काय 80 किलोमिटर्स 85 किलोमिटर हांगा उदीक खंय हा रे हे मोये मरे हांगा कांयच ना आनी ह्यो सांगता वाव खंय उदका कडेन बसोंक गावता पळय हांगा बसया म्हणे तो या तर पळय तुका जाय तशें आनी थंय चान्स ना हांगा कांय चान्स ना बसया सोमते खावे हय वाटेक रावपाचें ना सारकें सो गायज पळय आतां आमी रावल्या स्वीटकॉर्न खावपाक अवीचे सारके फेवरेट स्वीटकॉर्न अवी मेन्यू पळयता स्वीटकॉर्नाचो पळय कसलो बरो तो कर बिचार आनी येवन स्वीटकॉर्न खायनासतना आमी घरा वयता अशें जावकूच शकना अवीचे सारके फेवरेट स्वीटकॉर्न न्हू रे अवी स्वीटकॉर्न खावपाक येयले आमी स्वीटकॉर्न खायनासतना बाबा हांव खूब वयचो ना म्हाजे फेवरेट ते सारके मुगो हय स्वीट मोको कितें जावना काय पको गोड मोको पचकयले गोड मोको मोके पळय काय बरें लायल्या हेणी डिजायनान हात मातशे स्लो आसा करपाक मातसो स्लो आसा तेन्ना हांवें घे म्हणून 2-3 तरी केल्लेले कशें आहा आ बरें पळय स्वीटकॉर्न चीज घातला तेणे पळय चीज फूल पावर सारके पळय एक स्वीटकॉर्न आमचे कडल्यान या भाऊ कडल्यान या भाऊ पळय बरें बुकेल्लेले ताका घातलो आमी स्वीटकॉर्न एक सो गायज आमचे आतां स्वीटकॉर्न बी खान जाल्लेले आसा आनी आतां आमी भायर सरता तेज्या पयलीं तान लागल्या खंय पोग बी गावताले पळोवपाचे पळय हांगा आमी टी शर्टां पळोवपाक गेल्ली 800 रुपया 900 रुपया एक टी शर्ट खंय हय बसता हय सो गायज पळय आतां आमी येयल्या रेस्टॉरंटाचेर कितें तरी खावपाक सो गायज आतां आमी येयल्लेले आसा पळय रेस्टॉरंटान कितें खावपाक स्वीटकॉर्न खाल्ले आतां खंय आनीक भूक लागल्या खंय ताका
आता भूक लागल्या म्हाका जाल्यार चड लागल्या भूक. आता हांव कितें पळोवया बरें कितें सावथ गोवा येयला न्हू. सावथ गोवा येयला तर कितें तरी नॅ खावचें पडलें. बरें टेस्ट करून पळोवया हांगासलें नुस्तें बिस्तें कितें बरें आहा जाल्यार आनी चलया मागीर घरा कडेन फूल पावर. सो गायज हे पळय आमचे किंग फिश येयल्लेले आसा रवा फ्राय आनी हेका पळय कितें पळयताय नुस्तें खावपाक रेडी आहा नुस्त्याची हे पळय स्लायसी पळय खंय मारल्यात त्यो पातळ सारक्यो पातळ कापाक गेली आसता न्हू थोडे थोडे भिकाड्डे आसता रेस्टॉरंटा वयले चावय म्हाका. बिर्याणी सो गायज हांव करता पळय आतां कटींग वेजिटेबल कटींग करता वेजिटेबल. आयज पुलाव करता न्हू आमगेर म्हणून. पुलाव स्पेशल आणि हे कसलें चिकन गो चिकन न्हू रे ते आं चिकन न्हू. एक अफगाण ओ ए हाका चुकता कितें अफगाणी एक करी हां हें खंय अफगानी एक करी खंय आनी हें फेवरेट म्हाजें पुलाव. चलया करया चालू. ओके गायज फायनली हांव पावलेलो आसा घरा आनी आयज तुमी जी व्हिडियो पळयल्या पळय ती प्री रेकॉर्डेड व्हिडियो आयज काडूंक ना व्हिडियो ती आतां हांव उलयता ती आयची व्हिडियो. कुकींग पासून केला कितें खाल्ला ते पासून एक 5-7 दिसाचे पयलींचे व्हिडियोज ते कित्याक आयज संकिताचो बरो मूड ना व्लॉग बी काडपाक. मोबायल फुटला न्हू म्हणून. आयज न्हू कालच्या व्लॉगान न्हू एक कॉमेंट येयल्लो आसा डिस्प्ले फुटला म्हणून तुमी रडटा काय म्हणून. भावानो आनी भयणानो तुमकां सांगूंक सोदता वी आर बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. सो गायज कितें आसा जाणाय आमकां न्हू डिस्प्ले फुटलो म्हणून रडोंक येतलेच कित्याक सांग वी आर नॉट अंबानीज यू नो. मोबायल जमनीर पडोन फुटलो जाल्यार हा 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 करून हांसपाक. कित्याक तो वचोन 10-40 मोबायल घेवपी आमकां एक घेवच्या पयलीं EMI काडचें पडटा EMI पयलीं चिंतचें पडटा. सो मागीर तो व्हडलो एक मोबायल येतलो आनी धाकटो मोबायल घेवन कांय फायदो ना व्लॉगिंगेक कित्याक आमकां व्हिडियो क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी 5,000 न्हू 10,000 खंय 5,000 पासून इतलें इम्पॉर्टंट जाणां इतलें व्हडलें की दुकां येतलीच जाल्यार आमचे असले मिडल क्लास फॅमिलींतल्या मनशाचो मोबायल पडटलो आनी तेजो डिस्प्ले फुट्टलो जाल्यार आमी कितें हातीन घेवन अशें नाचतले ये मोबायल फुटलो ये करून जायना न्हू तशें. आनी तेजोय तसोच मूड बाबड्याचो ऑफ आसा मोबायल फुटला म्हणून चुरचुऱ्या न्हू बाबड्याचे. मोबायल तो न्हू कितले म्हटल्यार टायम तेतूनच तेजो बाबड्याचो टायमपास जाता. आतां दीसभर हांव तर म्हाज्या कामांनी बिजी जाल्यार बाबडे कितें म्हणून करतले मोबायलानूच न्हू. मोबायल डिस्प्ले मोबायलूच हे रिल्स पळयतले जावं व्हिडियो काडटले व्लॉग करतले जावं मोबायलाचेर कितें पळयतले TV पळयतले आनी कितें तरी तेजेरूच न्हू सगळें मोबायलाचेर. तशें जाता तें. सो गायज आयचो व्हिडियो आमचो आवडला आसतलो न्हू तुमकां. हांव गेल्लोलो पळोवपाक इलेक्ट्रीक EV म्हाजी ऑलरेडी हांवें सेल आवट केली ओला बट हांव गेल्लोलो सिंपल एनर्जी पळोवपाक. सिंपल एनर्जी इज द वन ऑफ द बेस्ट बायक आयचे डेटीन इलेक्ट्रीक स्कूटर. 200+ किलोमिटर्स प्लस 5 किलोवॉट बॅटरी 0 to 40 in just 2.9 seconds कितें तरी आनी कितें जाय पुरो न्हू बेस्ट. आनी तेजी जी वॉरंटी गॅरंटी सगळें बेस्ट आसा. सो कोणूय घेवंक सोदताले घेयात पूण कितें आहा प्रायस मातशी हाय आहा 1,81,000 टॉप मॉडल आनी बेस आहा तो 1.60 कितें तरी. पयशांचेंच मातशें हें एक्सपेन्सीव आहा खूब एक्सपेन्सीव सारकी. आनी या आयचो आमचो व्हिडियो तुमकां आवडला आसतलो न्हू. आवडला जाल्यार लायक करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा कॉमेंट करा आनी सांगा आमची व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. आनी येस हांव फूल मॉडिफिकेशन सिरीज घालपाचो आसा व्हेरी सून. करता काम चालू आसा दाखयता मागीर तुमकां. ओके चला मेळटा तुमकां एक नवी व्हिडियो. बाय बाय.